मोहाच्या भाव भयणींनो अशी एक घडणी आसा की एका पुतान आपल्या जाणट्या बापायक बरें जेवण दिवंक एक बऱ्या हॉटेलांत व्हेलो. मेजार बसून ताणें वेटर आपोवन बरें बरें जेवण मागलें. जेवण येतच ते दोगांय ते जेवण जेवंक लागले. बापायक कुलेर कांट्यान जेवपाची सोय नासली. जेवतना जायते जेवण ताचेर आंगार पडटालें आनी हें पळोवन भोंवतो लोक थंय हांसूंक लागलो. ताची मस्करी करूंक लागली, ताचें फकाणां करूंक लागली. पूण तो पूत आनी जाणटे बापायन शांतपणी जेवण जेयली. जेवण जातच ते पुतान ताका आपल्या बापायक वॉशरुमांत व्हरसून ताची जेवण पडलें तें काडलें आनी ताचें शर्ट आनी पॅन्ट तें धुवन काडलें. मागीर परत येवन ताणें बील मागलें आनी बील फारीक केलें. आनी मागीर वेताना कोण एकल्या हॉटेलांत बसलोल्यान तांकां म्हणलें, अरे बाबा तुमी म्हाका दिसता तुमी ह्या हॉटेलांत कितें सांडलां. त्या भुरग्यान म्हणलें आमी कांय सांडूंक ना. पूण परतून त्या जाणट्यान ताका म्हणलें म्हाका दिसता तुमी कितें सांडलां. तरणाट्यांनी पुतांनी आपल्या बापायचो कशे तरेन तांकां सांबाळचो तशेंच जाणट्यांक जीव सारूंक तुवें तांकां सुरती दिल्या. भाव भयणींनो, आज आमी पवित्र कुटुंबाची देवाची परब करता आनी आजची वाचपां आमकां एक फॅमिली एक कुटुंबाक कसले गूण जाय ताचेर ह्या वाचपांतल्यान नदर मारल्या. आमी थोडो वेळ ह्या पवित्र कुटुंबाचेर नदर मारुया आनी ताच्या गुणांचेर थोडो विचार करुया. हो कुटुंब भावार्थी आसलो. भावार्थी म्हणजे तेणेन ह्या कुटुंबान जेजून मारिया आनी जुजेन पयलो जागो दिलो देवाक, मागीर तांकां. तशेंच ताणें सदांच मागणें केलें कित्याक मागणें गरजेचें आसलें. अशे तरेन हो कुटुंब भावार्थी जालो. देवाक पयलो जागो दिवन सदांच मागणें करून. आज म्हाका दिसता जायते कुटुंब फुट्टात. जायत ह्या कुटुंबांनी पयलो जागो देवाक दिवंक ना. तशेंच ताच्या जिवितान मागणें ना. आमी म्हणटा आवय बापूय कामाक आसतात, भुरगीं शिंकतात, तीं कामाक आसतात आनी जेन्ना तीं परत सांजे वेळार येतात तीं थकतात आनी मागणें करूंक तांकां वेळ ना. जायते ह्या पासत जायते आयचे कुटुंब फुट्टात. तशेंच हो कुटुंब पवित्र आसलो. मारयेन जुजेन जेजून कुटुंबाक दिवसातना कसले व्हड घोडणी करूंक ना. ताणें आपलें जिवीत सिदी सादें केलें. तशेंच जो वाद देवान ताका दिल्लो जोण एकल्यान आपलो वाद मोगान केलो. पवित्र म्हणजे आमचें जिवीत सिदी सादें आमी सारूंक जाय. देव म्हाका सांगूंक ना की व्हड व्हड वस्तू करूंक, पूण स्वताचें जिवीत खुशाल बद्द सारल्यार आमचें जिवीत पवित्र जावंक सोदता. ताणें जिवीत एका भाशेन ताणें आपलें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे सारलें. आमी आयकलां की जेन्ना जेजू संवसारांत आयलो हेरोद ताका जिवीश मारूंक सोदतालो. त्या वेळार जुजेक स्वप्न पडलें आनी देवान सांगलें त्या स्वप्नाक की बाळका जेजू घेवन इजिप्ताक वच. आनी त्याच राती बाळका जेजू घेवन मारये बरोबर तो इजिप्तान गेलो. आनी हेरोद मेल्ल्या उपरांत ताका परत स्वप्न पडलें परत येवपाक. एके भाशेन त्या कुटुंबान आपलें सगळें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे सारलें. देवाची येवजण पयले पाटेर आयकूंक, तशेंच ताची येवजणपणान जीव सारूंक एकदम कठीण. कित्याक आमकां खुशी आसता आमच्या येवजणपणान जीव सारूंक. फुडलें ताचें कुटुंब एक खुशाल कुटुंब आसलें. संवसार जीव सारतना ताका जायते कोस दूख सोंसूंक पडले. तरी पूण ताणें जिवीत भावार्थान
सोंसणीकायेन सारलें तें जिवितांत मोग आसलो जोण एकल्यान आपल्या कामाक आदार दिवन ताणें काम केलें एक ताणें तांचें आपलें जिवीत कुशाल केलें आयज जायते कुटूंब कुशाल नात तांचे कडेन व्हडले बोंगले आसता गिरायक आसत तरी पूण कुशाल ना शांती ना कित्याक जाय तांच्या कुटुंबांत आपलेपण आयलां म्हणटकच तांच्या जिवितांत कुशालकाय ना तर आयज आमी हो समोर करतना ह्या कुटुंबाचेर नदर मारुया आनी विचार करुया आमचे कुटुंब कसले आसात भावार्थी पवित्र कुशाल तर ना जाल्यार आमी आज केलेच भाशेन ह्या कुटुंबाचे तांचेर नियाळ करून आमी आमचे पासत मागुया देव आमचें कुटुंब कुशाल करूंक पवित्र करूंक आनी भावार्थी करून आज आमी मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया